पावसाच्या पहिल्याच धडकेचेर दिवचले सेसाच्या मायनीचे उदक आणि चिखोल शेतात आणि कांय घरांनी घुशिल्ले. लोकांच्या घरांतल्यान चिखल आणि गटारांनी माती भरिल्ल्यान मोठे लुकसाण जाले. आमदार नरेश सावळ, पालिका आणि सेजाच्या अधिकाऱ्यांनी वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. 6 जूनाक पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचले सेजाच्या मायनिंगांतले उदक आनी माती लोकांच्या घरांनी, गटारांनी आनी शेतांत भरिल्ल्यान मोठे लुकसाण जाल्ले. लोकांक लुकसाण भरपाई दिवन सगळी परिस्थिती जाग्यार घालची म्हूण आमदार नरेश सावळान मागला. दिवचल पालिका, आमदार आनी सेजान पळोवणी केल्या उपरांत असली बेजबाबदारपणां परत करची न्ही म्हूण आमदार आनी नगराध्यक्षान शिटकावणी दिल्या. तेंच्यांनी जे कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय ते घेवपाकच जाय. आयज सगळे पळयल्या नंतर आमचें सजेशन इतलेंच, तुमकां जाय ते प्रिकॉशन तुमी घेयात, पूण तुमी इतली खबरदारी घेवपाक जाय की वयले उदक आनी उदका बरोबर सिल्ट सकयल शेतांनी किंवा शहरान भितर गांवान भितर येवपाक जायना. ही खबरदारी तेंच्यांनी घेवपाक जाय, हें आमी तांकां सांगलेलें आसा. बाकीचे इतर जे कितें आतां पर्यंत नुकसान जाल्ली आसा म्हणजे पयल्या पावसान, ती तेंचे ओव्हरलूक आसत किंवा तेंचे मस्तेपणां आसत ते आमी कांय चड उलयना तेजेर. पूण जे नुकसान जालें तेची नुकसान भरपाई, प्रत्येक मनशाची नुकसान भरपाई तेंच्यांनी दिवपाक जाय, ते करपाक जाय. ती तेंची जबाबदारी आनी जबाबदारी म्हणून करपाक जाय. तेंचे बेजबाबदारपणाचो कळस जो म्हणटा पळय हो जालो पळय तेंच्यांनी, तो ऑलरेडी तेंच्यांनी मान्य केल्लो आसा हेचेर की तेंची बेजबाबदारपणां ताका लागून हें उदक म्हणटा तें सिटीन गेल्याचेर. कित्याक प्रत्येक फावटी आमी प्रिकॉशन घेता बिचोलचे गटरांतले सगळे गटर क्लीन करपाक, बाकीचे सगळे हे करपा हेचेर. त्याच बरोबर बाकीचे जे आतां पळय तेंचे पावस निकतो स्टार्ट जाल्लो आसा आनी फुडल्या ज्या पावसाळ्या खातीर जे कितें प्रिकॉशन तेंच्यांनी घेवपाक जाय की उदक कशें डायवर्ट करून बाबा तें उदक कशें पद्दतीन बाबा सिटीन येवपाचें ना हेचेर. प्रुडंटा खातीर उदय परब. वास्को शारात प्रदूषण मर्यादे भायर वाडल्यार कोळशाच्या येरादारीचेर कारवाय करतले म्हूण मोरगांवच्या नगराध्यक्षान इशारो दिला. प्रदूषण वाडिल्ले स्पश्ट जाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतले म्हूण नगराध्यक्ष दीपक नायक सांगता. कोळशाची येरादारी करपी गाडयो नेमाक गुड्ड्याक मारून वतात म्हूण लोकांनी तिडक उक्तायल्या. कोळशाचे प्रदूषण नियंत्रणात ना, येरादारीचो वेळय कोण पाळना म्हूण आतां मुरगांव पालिकेन प्रदूषणाचो रिपोर्ट मागयला. मर्यादे भायर प्रदूषण दिसल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतले म्हूण नगराध्यक्ष दीपक नायक सांगता. म्हाका एका प्रेस मिडियान हाडून दिलें की ते 7 to 7 करिना, ते मदींच दनपारचे 2 सुद्दां येतात. सो हेचेर हांव ऑलरेडी हांवें सीओक सांगलेलें आसा की तूं पोल्युशनाचेर हें घे म्हणून रिपोर्ट, आनी तो रिपोर्ट गावल्या उपरांत हांव पब्लिकान अपील करतलो की म्हाजे वांगडा तुमी सुद्दां रस्त्यार येयात, ते ट्रान्सपोर्टेशन बंद करता. पालिका कारवाय करतली म्हूण लोकांक दिसना. दिसान दीस वाडपी प्रदूषणाचेर लोकांनी हुस्को उक्तायला. तांकां म्युन्सिपाल्टीवाल्यान पयलीं एक रेजोल्युशन पास केल्लें आनी तांकां सांगलेलें की सांजचे 7 ते सकाळी 7 पर्यंत ते गाडये चलोवपाचें म्हणून सांगलेलें. पूण आतां सद्या चोवपाक गेले जाल्यार दीसभर चालूच आसता गाडये आनी हांकां काय पडलेलें ना. म्युन्सिपाल्टीन इतले व्हडले तांकां हे दिल्ले आसा तेजे बद्दल काय तांकां गाडयेवाल्यांक काय पडलेलें ना आनी काय ना. आनी तुका पळयलें जाल्यार फाल्यांच्यान आतां स्कूल चालू जाल्लें आसा आमचें. 24 hours ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसता. म्हणजे सकाळी आमच्या भुरग्यांक केन्ना सोडपाक वयता तेन्ना तेंचे ते पोल वयता येता, खूब ट्रॅफिकान प्रॉब्लम जाता. आमी कामाक वयताना आमकां त्रास जाता. हेंच्यान कितें म्हणलेलें की आमी सगळे बंद करतले. पण म्हाका दिसता हेंच्यान कितें तरी घेतला, कितें तरी हांकां पावला म्हणून हे अशें करता. फाटीं आमचो एनवायरमेंटल मिनिस्टर सुद्दां हांगा येवन ताणें सांगलेलें की आपूण पोल बंद करतले म्हणून. ते आमी प्रयत्न करतले की आमी टोटल हांगासून आमी बंद करतले म्हणून. पण आमकां दिसता की कितें तरी हांकां ते म्हणटा न्हू कितें सुटकेची पावता भशेन तेचें कितें तरी पावला तांकां. सगळ्यांक सेम प्रॉब्लम एवरी डे. जरी तो सारण मारली कितलोसो कोळशाचो धुळो जाता, हो आमच्या पोटान कितलो वयता, हेचो हेल्थाचेर कितलो परिणाम जाता. भुरगीं ल्हान भुरगीं आज आसा, फाल्यांच्या डेटीर तांकां रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जेन्ना जातले तेन्ना सरकार कितें करतली. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. फातोड्ड्या फार्मर्स मार्केट बांदपाक रुलींग पार्टी परत पुलीस धाडून कित्याक आडमेळे हाडटा म्हण आमदार विजय सरदेसाय चाळवला. पुलीस म्हणटा कलेक्टराची ऑर्डर आसा. कलेक्टर स्वप्नील नायकाक फोन केल्यार तो सांगता खंय आपणे कांय धाडूना. गोळाचे दोळे फुट्टा काय म्हण आमदाराक प्रश्न. राज्यसभा खासदार शांताराम नायक चंद्रावाड्या वयलो जिम 15 ऑगस्ट म्हळ्यार एमपीलाड फंडा पासून उबो करतलो. खंय चंद्रावाड्यार जिम आशिल्लो हो पयलीं जिम एक ओवरनायट लॅबॉरेटरी जाली. दीस इटसेल्फ वॉज अ बीग इश्यू
आनी हाजे मागीर असेंब्लीन बी रेज करून आतां हो जीम इज इन द बॅक इन द पोझिशन ऑफ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. आज आमी राज्यसभा MP शांताराम नायका कडेन जीम इक्विपमेंट्स मागिल्ले आहा आनी जे कितें स्ट्रक्चरल चेंजीस ह्या जिमाक जातले ते आमी आमचे पयशांनी करतले. Gym equipments we expect under MPLH to be given this, and we hope that by the 15th of August, people of this area and this gym itself will become independent. आमदार फातोड्डेच्या शेतकारां खातीर फार्मर्स मार्केट बांदता. सगळी परमिशनां आसतनाय कोण तरी दोळे फुटकेपणां करता आनी पुलिसांक धाडून काम बंद उडोवंक सोदता. आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा मोडे घालपाचें काम रुलींग पार्टीचेंच आसतलें. ना म्हणजे ओगीच तुमकां कोण सांगतलो कंट्रोल रूमांतल्यान चोरी जाता कितें जाता इलिगल कन्स्ट्रक्शन हय इलिगल पे स्टाफ येता आमकां काय खबर ना आमी सांगला पे स्टाफ आयल्यान यो म्हणून आमकां ते काय खबर ना आमकां वचून हांगा राव म्हणटा तुमी येतले. एक मिनिट हा तूं सारको रावचो पडटलो नंबर बिंबर पळय आजो लोक येतले नाका तकलेन गाडी पट्टी करतली तुमची पब्लीक हे कितें फातोर्डान जाता ते फातोर्डान विकूंक मेळचें हाजे खातीर हे फार्मर्स मार्केट करता. आतां कोणाचे तरी दोळे फुट्टा आसतले पडतो हे पुलीस धाडून आनी कितें अडथळे घालतले. हाजे म्युन्सिपालिटीचें रिजोल्युशन आहा NOC फॉर वॉटर इलेक्ट्रिसिटी सगळें आहा. सो आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज द डिफिकल्टी कित्याक हें बंद जाता तें पडते पुलिसान म्हाका हांगा कलेक्टरा कडच्यान हें येता कलेक्टर स्वप्नील नायका कडेन हांव उलयलो तो म्हणटा आपल्यान कांय धाडूंकूच ना म्हणून. सो आय थिंक दॅट सम शॅडो इज परहॅप्स गेटिंग एनवियस. कोणाचे तरी दोळे फुटतात चड करून रुलींग पार्टीचे दोळे फुटता अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक विराम.